दिता मनशा मोदें रोशनी आपली नेकेत ते शिवरायता नोकेत पोरजोळ आपलो घालतोस आखी पोरजे उर्बेन बोत्ता हौसले नोकेत रादी कोणेनूच पळोवंक नासलें पुरजोळ ताचो निर्मळ काळजान रिकता तसलें ताचो रूपकार तुजो उपकार प्रभू नोकेत आमकां धाडूंक वचलें गूण ओजापाचे सोबाव ते मोलाचे ताजी काला मळबाताळा बागोयले आवडे आख्या भारताचे मॅथ्यू कसली तयारी चल्ल्या तयारी आता आमची कला अकॅडमीन तियात्र कॉम्पिटिशन तियात्र कॉम्पिटिशन आसता आनी आमचो रिटॉना ड्रामॅटीक अकॅडमी तातूंत हांवें भाग घेतलेलो आसा कांतार करपाक तशेंच थोडो एक्टिंगाचो रोल आसा तशेंच लिरिक्स कंपोजर असो हांव ह्या तियात्रान मॅथ्यू म्हाका हांव खरेंच खुशाल जालो पूण तुका डिस्टर्ब करूंक म्हाका दिसनासलें तरी पूण तुज्या कुशीक येवन तुजें कांतार आयकतालो देव बरें करूं तयारी तुवें बरी नेटान चलयल्या म्हाका दिसता थोडो वेळ तुवें म्हाका दिलो जाल्यार आमची जी माणकाम कार्यावळ आसा ती हांव तुज्या लागच्यानूच फुडें व्हरोंक पावतलो जरूर जरूर हय तुमकां समेस्ताक माय मोगाचो येवकार दिता आसतनाच हांव खेरीतपणी पेना दे फ्रांस ह्या गांवांत पावलां आनीक इगोर्जेच्या सायडीक पेना दे फ्रांस हॉल हातूंत मॅथ्यू आपली तयारी करतालो मॅथ्यू तुका आयच्या माणकामध्ये कार्यावळींत माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार मॅथ्यू तुवें तुज्या जिवितांत ह्या तियात्रांक केन्ना वेंग मारली तुका उगडास आसतलो पयलें आमी ल्हानपणान इस्कॉलाच्या कॉन्सर्टांनी आमी भाग घेता आमचे चड करून आमी क्रिस्तांव इस्कॉलांनी आमची वाडप जाता आनी तिचो कॉन्सर्ट आसता म्हाका उगडास हांवें पयलो तो पाद्रीचो रोल केल्लो फकत बेसांव दिवपाचें तेन्ना हांव 6 वर्साचो 7 वर्साचो कितें आसलो आसतलो ताजे उपरांत एक खेळ तियात्र जाताले आमचे न्यू इयराच्या दिसांनी खेळ तियात्र जाताले तेन्ना आमी ते खेळ तियात्रा बाराबरी आमी वयता थिंगा भोंवताले भुरगेपणांत आनी तो आख्खो तियात्र आमी मेमोरायज करतालो हांव वय सारको म्हणजे आख्या एका उतराचे हांव सगळे आख्खे म्हज्या मनान वयताले आनी सगळीं कांतारां भितर सगळीं ते आख्खो गांव भोंवता म्हणल्यार ती कांतारां बा सारकी तकलेन वयताली तो आख्खेच मागीर हांव आख्खोच तो मागीर भुरग्यांक घेवन मागीर परतो इस्कॉलान करतालो आमी बॉडीगार्ड आहले तेन्ना कोणाच्या फादरीच्या बड्डेक बा ते तो आख्खोच येत दाखोवप पूण तुका आदले त्या काळांतले खंयचे तरी कांताराच्यो 4 वळी उगडास आसतल्यो ना ना तितले आदले म्हाका उगडास ना तरी पूण राजेश खन्नाचे तेन्ना कांतारां एकदम चड फेमस आसली समवेर इन 70s हाती मेरे साथी वय तातूंत वेता थंयसर असलीं कांतारां यो 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 मजा मोगा रावता हांव तुका यो गो यो सोडी ताका असलीं कांतारां ती भुरग्यांची चल आमी मातशें मुखार या मॅथ्यू तुवें सुरवातीक एक कांतार गायलें आनीक ह्या कार्यावळीक आमी सुरवात केली पूण त्या कांतारान तुवें हिंदी ट्यून वापरला तुवें आतांच एका राजेश खन्नाच्या कांताराचो उगडास केलो तातूंतूय तुवें हिंदी चडशी जे ट्यून तूं तुज्या कांतारेन जे कंपोजिंगाक तूं वापरता ते कसले वापरता ओके आतां खास म्हज्या वयर हांव एक उलयता तुका हांवें 2 CD काडलेल्यो आहात कोंकणीन आनी एक CD रेडियाचेर वाजता तातूंत सगळे ट्यून पासून हांवें कंपोज केल्या कित्याक हांव ऑल्सो एक म्युजिशियन सो तातूंत सगळे पळय ट्यून्स आहा ते म्हजे म्युजीकूय जे फिलींग म्युजीक बा पळय आमी म्हणटा आतां ट्राम्पेटीचेर दिता पे 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 फिलर ते पासून सगळे कंपोजींग म्हजें केलां आनी ते ट्यून तुका कोणूय
कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना की वो हेजो कॉपी केला वो तेजो कॉपी केला म्हणूंक जावचो ना, कित्याक हें खूब म्हज्या काळजांसान जेन्ना म्हाका कितें एक आयडिया येताली समजा आतां जायते जाणां कडेन मोबायल आहात, हांव ते कॅसेट आदी प्लेयर नासले. हय कॅसेट हांव ते प्लेयर. कॅसेट प्लेयर घेवन हो भोंवतालो खंय वयता तेन्ना म्हाका कितें एक आयलें जाल्यार सोमतें ते कॅसेट प्लेयराचेर हांव रिकॉर्ड करतालो. आनी तो हे करून हांवें 2 CD रेडी केल्ल्यो आसा. एक ऑलरेडी वाजता रेडियाचेर आनी दुसरी अजुनूय म्हाका दिवपाची आसा. सो तो म्हणटो तातले खंयचे कांतार आमी मातशे मुखार या आनीक त्या कांताराच्यो चार खंयच्याय एका कांताराच्यो चल मॅथ्यू तांतल्यो 1-2 वळी. सोबीत पागल्याचे फूल बागीत एके आसले, ताका पळोवन जालो गूल आदी पळोवंक नासले, एक तूं 4 फुलां मोदले आख्खी बाग सोबयताले, तुका विचून हांवें काडलें काळजाचें दारू कोडलें, काळजार तुका दवरलें, ओय तूं जाय फूल तूं जाय आमच्या घराक हाडूंक जाय सोबिताय, ओय तूं जाय फूल तूं जाय आख्ख्या घराक आमच्या हाड सोबिताय. आयकलें न्हय मॅथ्यूवाचें कांतार पेना दे फ्रांस ह्या गांवचो तो पूत. आमचे जायते कार्यावळ पळयणार म्हणटात आसतले माणका मत ह्या कार्यावळींतल्यान तरेकवार मनीस येतात, चडसो हो तुमच्या नदरेक पडोंक ना, हातून इल्लोय दुबाव ना. तरी आसतना मॅथ्यू तुवें कितल्या सुमार कांताराची लिरिक्स बरयल्या? लिरिक्स म्हाका उगडासूच ना, कित्याक कोण मनीस येतात लिरिक्स काडपाक, हांव तांकां काडटा आनी दिता आनी म्हाका ताचो उगडास पासून आसना. हांव तो उगडेक 100 तरी जालें आसतली पूण सुबेज जालें आसत. पूण ताणें कांतारां तांची कॅसेट बिसेट जावं तांणी कांतारां आपल्या नांवान ती गायल्यांत आसतली. दॅट इज तेजें हांव हें करिना, बिकॉज ही हांव कितें म्हणटा, देवान आमकां एक कला दिल्ली आसता, ती कला उजार करपाक जाय. जायते जाण ते खंय दवरतात म्हणजे इंट्रस्ट घेनात. सो हांवें म्हणलें म्हजी कला म्हाका देवान दिल्या, दुसऱ्याकूय तातूंत कितें मजत करूंक म्हजो. तुजें फेवरेट अशें कांतार म्हणजे जें तुवें कंपोज केलां तांतलें तुका सारकें बरें कांतार तुका खंयचें? चड करून म्हजें हेंच कांतार आतां हांवें म्हणलां पळय तें, कित्याक हांव येता थंयसर काल पासून एकलो कोण बरो फामाद आर्टिस्ट म्हाका म्हणूंक लागलो स्टेजीर येवन मातशें अमकें कांतार म्हणून हें ताणें म्हाका उगडास केलो. सो हांवें म्हणलें ओके म्हणटा म्हणलें. पूण हें तुका फेवरेट म्हणजे तुज्या आवडीचें जावपा फाटलें कारण कितें? कित्या पासून तुका चड हें आवडटा? एक्चुली एक स्टोरी आसा ताच्या फाटल्यान, एक सुरगांवन हाडल्या. हय स्टोरी आसा. तूं एक म्हणजे जायत्या चेड्यांक कशें तें वो न्हवऱ्यांक वो कोण काजार जावंक सोदता, कोण मोगान आसता, ते एक फूल विंचून काडून हाडून आपणाच्या घरान दवरपाक, ही ताजी स्टोरी सारकी. हय आनीक तुवें तियात्र केन्ना बरोवपाची तसवीस करूंक ना? तियात्र हांवें भुरगेपणार 1-2-3 बरयल्ले. मागीर उपरांत हांव सर्विसेक भायर गेलो, भायल्या गांवांत गेलो, परदेसान गेलो आनी म्हाका दिसता परदेसानूय हांवें थोडी कामां केल्या तियात्रांनी आनी कांतारां बी म्हणल्यान तियात्रान. आनी उपरांत मागीर हांव हांगा येवन हांवें चिंतलें की तियात्रान हांव भाग घेतलो म्हूण. आनी पयलोच भाग हांवें घेतलो कसो एज अ म्युजिशियन. हांव वाजोवपाक वतालो, संगीत वाजतालो. सो ताज्या उपरांत मागीर वो ड्रामॅटीक ट्रूप आसा म्हूण म्हाका खबर आसली, तर हांव तांचे रिहर्सलाक बा येतालो. ब्रिटन ड्रामॅटीक वय तांचे रिहर्सल एसाय आसताली तियात्राची, तेन्ना हांव येतालो आनी म्हजे कितें कमेंट्स केन्नाय दितालो. ते कमेंट्स त्या मनशांक फायद्याक पडले आनी मागीर ते दुसऱ्या वर्सा सावन म्हाका ते आपोवपाक लागले. सो आपोवपाक लागले आनी ते मेरेन सावन आतां म्हाका सुमार 4 वर्सां. हांव म्हाका दिसता हांव चुकचो ना, गेल्या वर्साक तुवें एका तियात्रान भुमिका केल्या. हय तांच्याच तियात्रान. कसली भुमिका? ती एज अ मायग्रंट
मायग्रंट आमी हांव येता बरो पयसतान आनी गोंया येवन कहो हांव वयर सोदतां चड स्टोरी दाखोवंक ना पूण गोंया येवन मायग्रंट जावन हांव वयर सोदतां आनी गोंयच्याच भुरग्यांक कसो पिड्यार करता पळय तो होय ती एक आनी ही भुमिका करता आसतना तुज्यो खुशालकाय तुका कितें दिसलें म्हाका बरें दिसलें कित्याक पळय हे नॉर्मल सदांचे रोल आसता बायचे ओ भावाचे हातूंत कितें तरी मातशें वेगळें वेगळें कशें मातशें इंट्रस्ट येता कितें दुसरें कितें करून दाखोवपाक मातशें इंट्रस्ट तियात्र जाल्या उपरांतूय तुका थोडे भोव थापटां मारली आसतलीं ना सगल्यांनी कॉमेंट्स सगल्यांनी बरें केल्या रोल धाकटुलोच ल्हानूच आसलो खरो म्हणल्यार सगळे जे म्हाका कोण ना कोण मेवतात ते म्हणल्यार बरो रोल जाला हय रोल बरो जाला असो चल आमी आनीक मातशें मुखार या मॅथ्यू आमी ह्यो तियात्राच्यो गजाली मारून आमच्यो केन्नाच काबार जावच्यो ना हय हय आनीक तियात्राच्या गजालींक तर हांव लागत जाल्यार म्हाका टायमूच कळना ही म्हजी परिस्थिती तरी आसतना तूं जेन्ना ह्या तियात्रान सारको रेवडोन म्हणटात तसो इनवॉल्व जाता सारको मिसळ जाता तेन्ना तुका कितें दिसता की तियात्र कसो आसचो आदीं कशें जातालें आतां कशें जातात इंग्लीश उजार करचें पडलें टॅक्निकली तियात्र जायते उंच हेजेर पावल्या अशें दिसता बिकॉज ऑफ लायटिंगा वरवीं बॅकग्रावंड म्युजीक अशें अशें आनी ह्यो वस्तू जे इलेक्ट्रॉनीक आयटम सगळे आतां आसात वो मेवतात मार्केटान मेवतात वो मेवतात तुका त्या काळार नासले सो म्हाका दिसता ह्या हातून आयल्या वयर आनी एम्फसीस जायते डायरेक्टर दितात आतां डायरेक्शनाचे वयर अशेंच जावपाक जाय तशेंच जावपाक जाय हें जावपाक जायना आनी चड करून म्हाका अशें दिसता आमचे पळय हे तियात्र कॉम्पिटिशनाक जाता तेजेर चड भार घालून एक्टींग करूंक लायता आमी आमच्या भुरग्यांक आनी हे भुरगे आमचे आतां गांवचे चड करून आमचे गांवचेच आमी दुसऱ्या भायल्यांक हाडिनात एन हे नॉर्मल इस्कॉलाक वयता ते भुरगे कोण कॉलेजीक वयता ते भुरगे ते प्रोफेशनल एक्टर काय न्हय ते बट आमी तांकां दिता होय पूण आदीं आमचे आदले तियात्रीस म्हणटाले की कॉम्पिटिशनाक वेतात ते एम्युचर पूण हांव म्हणूंक सोदिना कारण ताणें इतलो तोकोस दिलेलो आसता की ते एक प्रोफेशनल कशें जे बेस्ट ऑफ बेस्ट दिवपाचो प्रयत्न करतात तांची मातूय आशा आसना की आपल्याक कितें तरी मेळचें पूण कॉमर्शियल जे तियात्र जातात तांचे फकत की आपल्याक कितें मेळटलें म्हणटच जे कला अकादमीच्या कॉम्पिटिशनांतल्यान तियात्र येतात ते एक प्रोफेशनल शे त्या लेवलांतल्यान भायर सरतात कारण आमच्या आयज पासून गोंयांत प्रोफेशनलिजम तियात्रा भितर ना तें येवपाची गरज आसा त्या पासत हांव ताचेर परत स्ट्रेस पेस घालता की प्रोफेशनलिजम आमच्या जर तर तियात्रांत जालें जाल्यार आमची माची आनीक वयर पावतली आतां परदेसान आसतना तूं म्हणटालो की थंय तूं तियात्र न्हेसला तर तें तियात्र कशें कितें जाता ओके त्या तियात्रान हांगासर सिनरी बा मेवता ती मेवना थंय ती मुद्दम आमकां गोंयासान धाडची पडटाली आनी ते भाशेन हांगा जायते जाण आसता पड्डे ओडपाक जाणा हें करपाक जाणा सिनी बिनी करपाक जाणा सो तितूर सगळें आमकांच करूंक पडटालें सगळें आमकां खबर पासून ना जाल्यार ओके ते तितूर खियो मारपाक जाय हांगा ते स्टेज घडपाक जाय आनी कितें करपाक जाय आनी कोणूय भुरग्यांक हाडटाले पळय हो पड्डो असो ओडपाक जाय तो तांकां बरोवन दिताले